तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडले, वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यात भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी जाल्यो ताचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यान पयलीं वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावस हाचे कडेन आनी ताचे कडेन जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। तिळारी धरणा संबंधात काडा बोर्डाची म्हत्वाची बसका जाली। वट्ट 11 वर्सांनी ही बसका जाली आणि ह्या बसकेत असो निर्णय घेतला की गोंयच्या हद्दी भितर जे कॅनल येतात त्या कॅनलांची दुरुस्तीची सध्या कामां चालू आसात आणि ही कामां खंय 2025 ते 26 मजगती जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या। तशीच दुसरी बातमी जी आसा ती कुळ्या एक रेंट कार एका व्हाळान पडली। कार चलोवपी आसलो ताजो गाडये वयलो ताबो गेल्ल्यान ती व्हाळान कोसळ्ळी आणि भितर एक जोडपे आसले पर्यटक तांकां उजो पालोवपी दळान सुरक्षीतपणान भायर काडल्या। आणि ह्यो दोनूय बातमी तुमी आयच्या साद्याच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसात आणि तेच फाटल्यान आज कुळ्या जी एक गाडी आसली ती व्हाळान पडली। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार गाडयेंतले जे पॅसेंजर आसले तातूंतल्या कोणाकच काय लागूंक ना। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी गोंया संदर्भात आसा आनी गोंयच्या लोकांक खूब म्हत्वाची, तिळारी धरणा संदर्भात जे काडा समिती आसा ताची बसका जाली आणि काडा समिती आसली ती पुनर्गठीत केली आणि तिळारी जे कनल आसात जे गोंयच्या वाटेन उदक घेवन येतात तांचे दुरुस्तेचें काम चालू आसा आणि 2025 ते 26 वर्सां मेरेन हे जे दुरुस्तेचें काम पुराय जातले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ली आसा। फुडें आमी वचूया आमची न्यूज अँकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। फाटल्या वर्सा सावन मागार आशिल्ल्या 5 जाणांच्या टोळयेक निमाणे फोंड्या पुलिशेक अटक करपाक येस आयले। तर गॅस सिलिंडर, वाहनांच्यो बॅटरी, मागीर हेर आयदनां मेळून हेर सगळें सामान तांचे कडल्यान मालवत जो आसा तो जप्त केल्लो आसा। फोंड्या पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात अशी ही एक बातमी आसा। ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। फोंड्या तालुक्यांत ज्यो चोरयो जाताल्यो तातूंत हे दोग चोरांचो आस्पाव आशिल्लो। एका चोरयेंत तांकां धरिल्ले पूण उपरांत तांची चवकशी केल्यार तांच्यांनी हेर चोरयांनी तांचो आस्पाव आसा अशें कळून आयलें। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत मायणा सांगे हांगा स्थलांतरीत जाल्ले अप्पासाहेब पाटील हांच्या बापायन जेन्ना ते गोंयांत आयले तेन्ना जमीन विकती घेवन त्या जमनीचेर ऊसाचें उत्पादन करपाक सुरवात केली। मात संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्ल्या कारणान तांची ती जमीन तशीच उरिल्ली। मात आतां अप्पासाहेब पाटीलान परत एक फावटी ह्या जमनीचेर पिकोवपाक सुरवात केल्ली आसा आणि हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तांणी 5 हेक्टर जमनीचेर हळदीचें पीक केल्लें आसा आणि हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटलो। गोंयच्या शेती संवर्धन आनी गोंयच्या शेतकारांक उर्बा दिवपी असो हो शेतीचो स्पेशल रिपोर्ट पळयात सातवराचेर। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयची जी बातमी आसा कारापूर कोळम वाठारांतली जे तळे आसा ते सामके तळ्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। सो थळाव्या लोकांनी मागणी केला की पर्यटक नजरेन हाचे नूतनीकरण करचें। सो थळाव्या लोकांनी मागणी केला की हेजें नूतन बेगोबेग जावचें। ही जी बातमी आसा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा। दोतोरांच्या उणावाक लागून लोकांक खंय बरेच त्रास जाता। फाटल्या एप्रिलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणीन फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले सगळे जागे भरून काडटा म्हणून सांगिल्ले, पण आजुनूय खंयचे कडेन कांयच ना। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शेनवारा म्हणजे आयज फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। त्या वेळार दोतोर, नर्सी, तांत्रीक स्टाफाचो उणाव आशिल्ल्याचें तांकां दिसून आयलें। तांचें अशें म्हणणें आसा की सरकार फकत इव्हेंट करपाक व्यस्त आसा, लोकांच्या भलायकेचें तांकां पडून गेल्लें ना असोय थोमणो काँग्रेसीन आयज मारिल्लो आसा।
काँग्रेसीन आयज फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली आनी थंय दोतोरांचो उणाव आसा, नर्स तशेंच जे तंत्रीक स्टाफ आसा तांचोय उणाव आसा. फाटल्या वेळार एप्रिलान जेन्ना विधानसभेचें अधिवेशन जाल्लें तेन्ना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगिल्लें की फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ज्या दोतोरांचो आनी हेर बाकीच्या स्टाफांचो उणाव आसा तो भरून काडटलो म्हणून. पूण आयज जेन्ना काँग्रेसीन जेन्ना ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी केली थंय ग्रावंड लेवलाचेर दोतोरांचो उणाव आसा, नर्शींचो उणाव आसा आनी जे सपोर्ट स्टाफ जाय तांचोय उणाव आसा. सो फोंडे तालुक्यात 4 मंत्री आसून लेगीत फोंडेच्या लोकांक आनी हेर बाकीच्या दुयेंतींक जर बेसीक सुविधा मेळनात जाल्यार कितें फायदो हे फोंडेकारांचें दुर्दैव अशें काँग्रेसीन म्हणिल्लें आसा. सो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाचो नियाळ. सो हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बायक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.